काँग्रेसीक 9,448 तातूंत ते BJPचे कार्यकर्त्यांक अशें जालां आसत की काँग्रेसी पेक्षा BJPक मतदान चड जाल्ल्या कारणान तांकां कदाचित स्वप्नां पडटा आसत। कारण आमी अशें खंयच लोकांच्या दारांनी वचून सांगूंक ना की तुमी काँग्रेसीक वोट करात BJPक करूं नाका म्हणून। तशें जर कदाचित आमी केल्लें जाल्यार ही तांकां लीड केन्नाच मेळची नाशिल्ली। कारण तांकां ते कदाचित अशें दिसता आसतलें की आमी इतले सगळे 10,000 वयर मतां पडल्या कारणान आमी हो मतदारसंघ काबीज केला, कदाचित अशें तांचो प्रश्न हें आसतलो। पूण हो फॅक्टर फक्त मोदीक लागून जाता। कारण आमी जेन्ना आमचो लोक जेन्ना एप्रोच जाता तेन्ना आमी सरळ सांगताले एक आमी मोदीक मत मारतले। कारण लोकांची हेंच आशिल्लें की मोदी नरेंद्र सावयकर म्हणून ताका मत मोडना, ही नरेंद्र मोदी म्हणून ही ताका मतां पडली। हे कोणाक गणीत करचें न्हू की इतली मतां पडल्या म्हणजे मतदारसंघ आमचो MPचो गेलो असो म्हणून। सो फाटले फावट सचिन तेंडुलकार 17,000 सुमार लीड मेळ्ळी। जर घडया फाल्यां इलेक्शन जालें जाल्यार विनय तेंडुलकर जिखूंक शकतलो काय कशें तेन्ना तूं रावन पळोवचें। कारण विनय उडोवपाक सगळी गोश्टी सोंप्यो नाका। आमी विनयाक जे BJPची कितली मतां आसा मडकय तेज्याक अर्दान जातली दिसता म्हाका। जी मडकय मतदारसंघात आतां पडलेली लोकसभेची न्हू हेजे विधानसभेच्या टायमार जी मतां पडल्या कोण BJP कॅन्डिडेटाक हेजे पयलू तेज्याक अर्दान पडटली। तुमची लीड 17,000 पडटली, तेज्याक चड जातली। कारण आमच्या MT पक्षान आयज पर्यंत तेंची सारकी धोरणां घेवन आमी फुडें वचना की दुसऱ्या पक्षाचे आमदार हयात करून आपले पक्ष वाडोवपाचें काम करूंक ना। हे तेंची सारकेल्याक स्वता तिणें करचें तें। विनयाक कितें सांगूंक शकता? तेच सांगता। कारण तुमी जर पक्ष बरे भशेन चलयतले जाल्यार तुमी जर लोकांची सुदारणा आतां पक्षपाती धोरण चड जाल्लें आसा। कारण हे सगळे आपलो पक्ष कसो टिकोवन दवरपाक जाय म्हणून दुसऱ्या पक्षाच्या आमदारांक करून हाडप आनी आपलो पक्ष टिकोवन दवरप। पूण ते शेजाऱ्याच्या घरान वचोन ताका करून चाकू घालप पडना आपलें घर कशें वचप हें जर चलतलें करचें तेणी। कारण तांकांच सोंपता तें। आयज पर्यंत जर खंयची हिस्ट्री पळोवंक गेली जाल्यार हेच गोश्टी काडत येयल्या MT पक्षाचो घातूच करीत येयल्ले आसा सगळे। हे कामाची सगळ्याची पोच पावती सवळीकारा पयल्यार ह्या फुडें मेळची अशें मांडवण्याची नमूद करता। कारण अशें फुकटचे मारण मारतले लोक खुबशे आसता, पण जेन्ना तो काळ येता तेन्ना खरी जे मतदार आसा तेन्ना खरो कोणपणा सायडीन दिवपाचो आसा पळय तेन्ना तेच दिता। आमी आतां येणारो जेन्ना फुडलो काळ आसा आमचो तो काळ कोण उमेदवार हांगा रावतले तेजेर सगळें डिपेंड आसा ते त्या प्रमाणे हांगा मतदान जातलें। आनी आतां तो प्रशांत नायक जो आमच्या अपडेटाचो जो हें करता तें काम खरोखर हांव ताका निशेध करता। कारण तो आमचो दुस्मान न्हू, आमचोच कार्य करता तो। त्या प्रशांताक पयलीं खबर ना आपूण खंयच्या पार्टेंतलो तो। ह्या ह्याच प्रशांताक फाटल्या दिसांनी हांवें तुपाट पंचायतीन पत्रकार परिशद घेतिल्ली आनी ताचे वेळार सांगिल्लें की लायटीची जी समस्या आसा ताचे विशयी आमी स्थायीक आमदार आदरणीय श्री सुधीन ढवळीकरा कडेन चर्चा केल्ली। सहाय्यक अभियंते श्री भरतन आणि कनिष्ठ अभियंता श्री परांजपे सर हांचे कडेन ह्या समस्ये बद्दल डिस्कशन केल्लें आनी सरान वीज मंत्री श्री निलेश काब्राल हांचे कडेनूय बीन हेजे विशयी सराचे उलोवणी जाली आनी ताणें आमकां सांगिल्लें की बेगिनात बेगीन ह्या समस्येचेर आपूण विचार करतलो आनी लायटीचो हो प्रश्न जो आसा तो सुटावो करतलो। तरी सुद्दां परत परत लोकां मदीं गैरसमज निर्माण करपाचें काम कोणें करची न्हय अशें म्हाका सांगन दिसता।